मोन्सिन्योर सेबास्त्यान रुदोल्फ दालगाद हाचो वाव तर आमच्यान विसरूंक जायना. डिक्शनाऱ्यो कोंकणी पुर्तुगेज आनी पुर्तुगेज कोंकणी हो कोंकणीचो शब्दकोश रोमी लिपींतल्यान कोंकणी साहित्याकूय मुखेल आनी अखंड कांबो म्हणपाक अभिमान भोगता. रोमी लिपींतल्यान कोंकणीचो इतिहास खूबच रंगीत, पूण ताची बारीक सारीक खबर सांगूंक हांगा म्हाका वेळ ना. पाद्री फ्रेडी जे दा कॉस्ता हांचो वावर मात आमच्यान कसोच हांगा विसरूंक जावचो ना. कोंकणीचे गुरू कशे गुलाब मासिकाचे संपादकी कशे कोंकणी इतिहास आनी लेख बरोवपी कशे ताचो वावर आमच्या दोळ्या मुखार पळसळटा. ते म्हजे कोंकणी गुरू जाल्ल्यान ताचो उगडास आनी प्रेरणा म्हाका अजून नेट दीत आसा. पूण त्याहून अदीक दालगाद कोंकणी अकादेमीचो पयलो अध्यक्ष कसो ताचो वावर म्हणपाक जाय. ताचो वावर व्हड म्हणपाक जाय. त्या खातीर आयज पुण्यान दालगाद कोंकणी अकादेमी रोमी लिपींतल्यान बरोवप्यांक फुडें सरूंक उत्तेजन दिवपाचें व्हड काम करीत आसा. पयलीं रोमी लिपींत जरूय भरपूर क्रिस्तांव समाजाची भाव भयणां आसलीं, सुटके उपरांत आनी सुटके मातशे आदीं खूब ह्या रोमी लिपींतल्यान साहित्यांत कोंकणी बरोवपी हिंदू भावूय भितर सरले. सर्गेस्तांव दोतोर ओलिव्हिनो गोमिसान आपल्या पुस्तकांत कोंकणी लिटरेचर इन रोमन स्क्रिप्ट हातून ताचो भरपूर उल्लेख केला. ताचो हांगा मानान उगडास करता, पूण ताची फोडणीशी करूंक हांगा वेळ ना. पूण जसो काळ गेलो तशेंच खंय कितें जालें. रोमी लिपी कडेन असो गोंयच्या समाजाचो एक वांटो कित्याक पयस गेलो हो प्रश्न काळजाक पीड घालता. रोमी लिपी आनी हेर कोंकणीच्यो लिपी कोणशाक दवरून कोंकणीचो विकास करचो हेतू घेवन फुडें आमी पावत काय असो प्रश्न म्हज्या मनाक सतायता. जरी एक भास एक लिपी हो नारो सोबीत दिसता तशें म्हणल्यार हो चुकीचो आसा. आतांचे भाष्य शास्त्री सांगतात भास सदांच जिवी सुडसुडीत आसता तेन्ना ताचे भितर खूब वेगळेपण आसता. उलोवपाची आनी बरोवपाची तोरा काळा आनी तोरा पासून बदलता. केन्नाच भास होमोजिनियस जे इंग्लीश उदर वापरता अशें आसना. त्याच पासत भाशेक एक रूप दिवपाचो यत्न युरोपी देशांत जेन्ना राजभाशयांची जुलूमशाही सोडून राष्ट्रांत जावपाचो वेळ आयलो तेन्ना एक राष्ट्र एक भास एक धर्म निर्माण जालो. असली मांडावळ शास्त्रीक रूप घेवन राष्ट्रां जल्माक आयली. आमच्या काळांत भाषा शास्त्री भाशेचे हेट्रोजिनियस रूप अदीक उक्तायता. त्या पासत स्टँडर्डायझेशन इज कंटॅमिनेशन अशें म्हणपी शास्त्री आसात. म्हाका जाल्यार दिसता कोंकणींत आशिल्ल्या वेगळेपण आमची निसक्रेतकाय.